सत्तरी तालुक्यात माकडतापाचो उद्रेक सुरूच असून बिरेस्तारा 4 नवे दुयेंती सापडल्यान वाळपय भागांत खळबळ माजल्या। मजगतीं एका म्हयन्या भितर 32 लोकांक माकडताप जाल्ल्याचें आढळून आयलां। तेच बरोबर दावे सत्तरी हांगासर एक मेल्लो माकड सापडला। ताचे खातीर माकडताप सुरूच रावपाची चिन्नां दिसतात। दावे मेळिल्लो मेल्लो माकड धरून आतां मेरेन 10 मेल्ले माकड रानखात्याच्या अधिकाऱ्यांक सापडल्यात। मेल्ले माकडांचो आंकडो पळयल्यार रानांत आनीकय मेल्ले माकड आसूं येता अशी शक्यताय रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या। ताचे खातीर माकडतापाचो प्रसार मोठ्या प्रमाणांत सत्तरी तालुक्यांत जावपाक लागला। माकडताप माऊस, दावे, झरमे आनी कोपार्डे गांवां बरोबर पाळी ह्या भागांत उग्र स्वरूप धारण करपाक लागला। ह्या गांवां बरोबर आतां ठाणे पंचायत तशेंच होणां, झरमे आनी मोल्लेकेरी पंचायतींतले कांय गांव माकडतापाची शिकार जावंक शकतात अशी भिरांत भलायकी खातें आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी उक्तायल्या। फाटल्या 4 दिसां आदीं ह्याच माकडतापान जानकी देसाय हिचो बळी घेतिल्लो। भलायकी खात्या मार्फत फकत जनजागृती केली म्हूण जावचें ना, तर सरकारान प्रत्यक्षपणान कृती करपाची गरज आसा। फाटल्या वर्सा पाल सत्तरी हांगासर माकडतापाचो शोध लागले उपरांत सरकारान प्रतिबंधक स्वरुपाची लस टोचणी उपलब्ध करपा खातीर कळाव केल्लो आनी अंदूय असोच प्रकार सरकार करता अशें सत्तरींतले कांय फुडारी उलोवपाक लागल्यात। आर्टेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट।